एन्व्हायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जे आसा 2006 त्याप्रमाणे त्यांचे इम्पॅक्ट पॅरामिटरच्या वयर वयता. वी हॅव टू टेक द हाऊस ऑफ अभिनंदन लुगान वी हॅव टू टेक द एन्व्हायरमेंटल क्लिअरन्स सर्टिफिकेट जावंक जाय. त्याप्रमाणे आम्ही तुमकां सगळे तेजे डिटेल्स तुमकां लेटर हे सबमीट केले 9 एप्रिलाक. तितून एक कॉपी आम्ही तुमकां दिल्ली. फर्स्ट तुमकां मार्कले, सेकंड चीफ टाउन प्लॅनर, कलेक्टर, सरपंच, चीफ सेक्रेटरी आणि दिल्ली धाडलेली मिनिस्ट्री ऑफ एन्व्हायरमेंट. सो ह्या प्रमाणे आम्ही ॲक्च्युली तुमचे कडसून एक्शन्स जावंक जाय आसली. त्यो ज्या स्पिडीन विदीन तांकां 15 days नोटीस वॉटेवर कितें आसलें प्रोसिजर फॉलो करून विदीन 1 month एक्चुअली तेंचें काम स्टॉप जावंक आसलें. पूण आयज कितें आसा, आयजचो तारीख आसा 12 जून. 9 एप्रिल आणि 12 जून हितून खूब फरक आसा, डिफरन्स. सो हेजेर आमी आतां सगळे गांवचे लोक येयल्ले आसा, 100 लोक येयल्ले आसा महिलाज आनी सगळे मेळून लेडीज मेळून. सो हेजेर सगळ्या लोकांक तुमचे कडसून जस्टीस जाय. बिकॉज जे आमी मिडियान आयकलेले की तुमी तांकां एक नोटीस काडला शोकस नोटीस रिसेंटली आफ्टर आवर IT एंड ऑल द लीगल नोटीस इन द मंथ ऑफ मे. त्या प्रमाणे 15 days ऑलरेडी हॅज पास्ड. तांकां तुमी एफिडेविट सबमीट करपाक सांगलेली कन्सर्न कंपनीक, कळ्ळें. सो ते कन्सर्न कंपनीक तुमी एफिडेविट सबमीट केल्या तेंच्यांनी आय डोंट थिंक तेंच्यांनी सबमीट केल्या नाही आसा त्या प्रमाणे तुमी आमकां कन्वे करूंक जाय. आनी हे कितें म्हणटा ते आमकां त्या प्रमाणे मातशें जाय जस्टीस जाय ह्या हेचे लेटराचे, कळ्ळें तुमकां. बिकॉज हे आमी आतां 9 एप्रील पासून आमी वेट करता. बिकॉज तुमचे इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट आसा जे डिपार्टमेंट ह्या प्रोजेक्टाक स्टॉप दिवं शकता. सेक्शन 5 आसा, तुमकां खबर आसतलें. सेक्शन 5 प्रमाणे तुमी बिकॉज ऑफ तेंचे कडेन सर्टिफिकेट ना, सो त्या प्रमाणे तुमी इमिजिएटली तांकां एक्शन घेवं शकता. बिकॉज ऑलरेडी तुमी तांकां नोटीस एक डिलेड नोटीस केला, एक्शन केला, पण त्या प्रमाणे तुमी तेंचेर आतां एक्शन घेवंक जाय. त्या खातीर आमी आयज फूल डे वेट करपाक रेडी आसा. तुमचे कडसून एक इन्स्ट्रक्शन वचोन की इमिजिएटली काम स्टॉप करा म्हणून एक तशें इन्स्ट्रक्शन तुमचे कडसून वयता. ते लेटर घेता आनी आमी आमचे फुडले कार्यवाही करता. सो हे त्याच्या खातीर आतां तुमकां तरी वाचला जाल्यार खबर ना तुमी नोटीसची, पण ही नोटीस परत एकदा तुमी रिफर करू शकता आतां प्रेझेंटली. जोगळेकर सर तांकां खबर आसा डिटेल. सर मॅटर तुमकां खबर ना अजून पर्यंत तुमच्या लक्षात हाडून मॅटर इज ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ अथॉरिटी. ऑलरेडी निघून ताजेर डिस्कशनूय केलां. ताजेर एक हायकोर्ट पिटिशनूय पेंडींग आसा. मॅटर इज ऑल्सो पेंडींग फॉर ऑनरेबल हायकोर्ट. सो ताजेर आमी पूर्ण लिगल हे करून वी विल इंटिमेट. इट इज नॉट दॅट वी विल नॉट टेक एनी. नो सर, कितें म्हणटाना कितें कितें वॉट एवर ऑथॉरिटी हॅज ऑथॉरिटीजो जो कितें व्यू आसा दॅट ऑथॉरिटी वील इंटिमेट बोथ द पार्टीज. सर पूण एनवायरमेंटल इन्स्पेक्शन कंटिन्यूस चालू आहा थंयसर. सो ताजेरूच आमी मॅटर आमच्या एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन वी डिस्कस तें ऑलरेडी. आनी ताजेर जो कितें ताजेर लिगल जो कितें हें आसा पळय दॅट वी वील टेक. आमी विचारान घेवन ताजेर हें करता. तुम्ही विचार करता, डिसिजन घे सर, काम बंद करा न्हू सर सध्या. जर तो तुमकां डिसिजन घेवपाचें आसा लेट देम स्टॉप न्हू. म्हणजे तुम्ही ऑथॉरिटी कडेन वतले, ऑथॉरिटी कडसून तुमकां केन्नाय येतलें कळ्ळें न्ही. तोपर्यंत तेंच्यांनी कत्तल करीत रावपाची. दिस इज नॉट फेअर न्हू. की केन्ना डिसिजन घेता तुमी आतां आमकां सांगा. आतां सांगा, कळ्ळें न्हू. जें कितें चल्लां न्ही तें खूब डेमायज चल्लां, डेमायज, कळ्ळें न्ही. तुम्ही प्रत्येक गोष्ट ऑथॉरिटीच्या कोण ऑथॉरिटी सांगात आमकां. हू इज युअर हायर ऑथॉरिटी विल गो देयर. मिनिस्टर एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट ऑथॉरिटीन ऑलरेडी मॅटर डिस्कशनाक आसा. डिस्कशनाक आसा म्हणटा सर तुमी. कितें आसा वेरियस ताजेर तुमचे जे डिस्कशना प्रमाणे आम्ही मरता. पॉइंट एक मीटिंग आहे 6 मे तुम्ही इकडे आयले तुमचे माझ्या आणि ताणी म्हणले की आमचे प्रोजेक्ट 20,000 स्क्वेअर मिटराचे वयर ना आणि तुम्ही पण दे हॅव नॉट. सो तुम्ही त्या दिसा 6 मेक तुम्ही तांकां सांगलें की तांणी एफिडेविटाचेर सबमीट करचे की तांचो कसो प्रोजेक्ट ह्या हितून येना. वन मोर पॉइंट दॅट इट इज मोर दॅन 50 hectares, सो इट इज कमिंग अंडर 8B ऑल्सो, नॉट जस्ट 8A. सो तो पॉइंट हांगा डिस्कस जावंक ना. बट द पॉइंट इज की 1 म्हयनो जावन गेलो आणि ताणी अजून सबमीट करूंक ना. आमी तुमची मिनिट्स वाचल्या सगळी मिटिंगेच्यो. बट दे हॅव नॉट मेड एनी हॅव दे मेड अ सबमिशन. वी विल गिव यू अ डिटेल्स.
Sir, but एक महिना झालो. But the point is there is big time hill cutting, tree felling सगळे daily चालू असतात. And it should be stopped. By what time you will come out with this? नाही, so the last आमचे डिस्कशन झालं ऑलरेडी. फायनल येऊन विदिन अ वीक्स टाइम ऑलरेडी सर त्यांना फायनल 15 दिवस दिलेले लीगल असतात व्ह्यू असा लीगल व्ह्यू आम्ही घेतला. 15 दिवस त्यांचे झाले ना सर तिथं. तुमका PIL तुम्ही सांगता PIL 2 वर्सां जाली आता फायल पूण तुमच्या नोटिसान 2 वर्सां जालो हो प्रोजेक्ट हा. So आम्ही तरी तुमका आनी एक आठवडो जाय आनी टिल दॅट टाइम द डिस्ट्रक्शन वॉट इज हॅपनिंग एट द साइट इज ऑनगोईंग. मागीर एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचें एक्झॅक्टली काम कितें लोकांक अडोवपाचें की प्रोजेक्टाक तुमी बंद करूं नाका म्हणून. वॉट इज द पर्पज ऑफ दीस डिपार्टमेंट देन? तुमी सर पळय तुमचे डिपार्टमेंटाचें काम आसा एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाचें आनी ताका लागून तुमकां गायडलायन्स घातलेले आसा. त्या प्रोजेक्टाक अजून EC दिवंक ना तुमी काय दिली? दिवंक ना न्हू. Not about EC, whether EC is required or not. पूण आता जर EC ना तेंचे कडेन जाल्यार तुमी बंद करा न्हू तें काम आनी मागीर डिसायड करा. मागीर वर्सां काडा तुमी डिसिजन घेवपाक ताका EC एप्लिकेबल आहा काय ना. मागीर जाय तितलें सुशेगाद डिसिजन घेया. पूण टील दॅट टायम स्टॉप द वर्क न्हू. Let it be in abeyance till whether the EC is applicable or not. It is decided. Let the project be in abeyance. पूण हातून कशें आसा ह्या प्रोजेक्टान construction licenses are given on the same day for 2-3 adjoining buildings, which is much more than, which is 30,000-40,000 square meters. Total 50,000 square meters already building construction permissions दिल्यात आमी हांगा सगळें घाला. They've annexed everything. So there is no need to even ask them. To me direct, there is nothing to ask. It is very clear from the facts on record, from the permission granted, that 50 hectares वयर आसा आणि 20,000 दोन्ही लागतात. So sir, तुम्ही stop work order काढा, let them give a show cause notice. That same issue had also come before the High Court. They have filed an affidavit also before the High Court, taking a view on that issue. So that same we need to see. We can't contradict on the एफिडेविट आसा तुमचे रीड करता मातशें रीड करता सर मातशें. ticket. नो तशें सर हांवें पळयलां तें तुमी तितून कितें स्टँड घेतला की जेन्ना सेकंड सर्वे नंबराक जर परमिशन दिता जाल्यार दॅट टायम वी वील लूक इन टू इट म्हणून सांगला तुमी. आतां दोनूय सर्वे नंबराक परमिशन आसा आनी तरी कितें लूक इन टू इट? Then it is over, no? तुमची own affidavit प्रमाणे also then it That is. also we are taking into consideration. सर वरस जाले एफिडेविट फायल जावन परमिशन मेळोन वरस जाले. Sir, but the point is daily लोक plots घेतले, so कितले additional लोक तातून involved Your जातात. department is the only department. You have to stop You can it. Stop it now. ऑलरेडी टाइम पिरियड क्रॉस झाला सर. तुमकां ऑथॉरिटी आसा तुमकां पावर आहा स्टॉप करपाक. फक्त प्रश्न आहा तुमकां करता कितें फॉर लास्ट 2 years तुम्ही पेटिशन आसा हे आसा वॉट एवर बट तुम्ही सायटीर वचून इन्स्पेक्ट करून ते कन्स्ट्रक्शन कंटिन्यूस चालू आसा. ते दिसा आमी गेल्ले तेन्ना रोड कंप्लीट जाल्ले बांदून कॉन्क्रीट रोड. फूल झाडां सगळीं कट हिल कटींग केल्ली आसा. न्यू कन्स्ट्रक्शन येता आनी ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वेअर मिटर बिल्डअप एरिया तुमी ओवरऑल एरिया डेव्हलपमेंटाक आसा आनी तितून इसी बीन कांय ना. सो तुमी आतां करता कितें कोणाच्या प्रेशराचेर तुमी आसा वॉट एवर तुम्ही कितें तरी आसपाक जाय न्हू. तुमी एटलिस्ट ह्या 2 वर्सांनी एक तरी इन्स्पेक्शन जावपाक जाल्लें. सायमल्टेनियस कितल्योश्यो कंप्लेनी येयल्यो. ती एकूय तुमचो अजून पर्यंत एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाचो इन्स्पेक्शन बसून जावना. थंय सायटीर कितें जालें तें करूना. आयज ते इतले दीस बसता ऑलमोस्ट 70 days जाय दिले. तुमकां एक 70 days म्हटल्यार एक डिपार्टमेंटान तुमी वचोन थंय एटलिस्ट पळोवपाक तरी जाल्लें कितें एक्झॅक्ट जालां तें. ते प्रोटेस्ट करता, कंप्लेन्स घालता, कोर्टान मॅटर आसा, सगळे एसेंब्लीन इश्यू काडलो. तुमकां कोणाकूच पडलेलें ना. तुमकां तो लोडा व्हडलो जाला ते जे डेव्हलपर आसा ते व्हडले जाल्या. आनी सामान्य लोक जेन्ना आसा बायलां भुरगे आनी जाणटे थंय बसता तुमी एटलिस्ट एक प्युअर मायंडान तरी वचपाक जाय. तुमची रिस्पॉन्सिबिलिटी कितें डिपार्टमेंटाची म्हाका सांग. कंप्लेन येयली कंप्लेन येतकूच तुमी आतां ते व्हडले म्हणून तांकां सोडपाचें आनी आमी हांगा सगळे अशेंच नाचपाचें अशेंच प्रोटेस्टाक बसपाचें. Complaint the issue is whether EC is applicable or not. Correct. This was the only issue before us. Before, Otherwise, correct. licenses and all, we can't take a construction licenses or anything. These are not issued by our department. So that issue, we have filed this affidavit before the Honorable High Court in this issue. And the same, आता तुम्ही परत त्याचे सेम इश्यूचे परत जी कंप्लेन आहे ताजेर ऑथॉरिटीन ताजेर असें ना की घेवंक ना. ऑथॉरिटी हॅज डिस्कस्ड इट टू आयज. त्याचे फायनल जे आसा दॅट ऑथॉरिटी वील कन्वे यू.
But when it will be conveyed? Because एक time limit आहे. Decision किती घ्यायचं? Decision किती घ्यायचं? one more issue, sir, one more issue I want to point out. ही सिच्युएशन किती आसा, इसी दिवंक ना म्हणून थंय सगळे वायलेशन जातात. ओके, आणि प्रॉब्लम इज ऑथॉरिटीज आर नॉट एक्टिंग द वे जे भशेन कायदो कोलॅप्स जाला. सर आय विल टेल यू, फ्लायिंग स्क्वॉड आयले सायटीर, आमी ताका GPS लोकेशन दिले ऑफ द स्टीप एरियात आमचे कडेन जे आशिल्ले. ते भितर वतात गेटीच्यान 5 मिनटान भायर येतात आनी आमकां मेळनासतना फूल स्पिडीन वतात. दॅट मीन्स द फ्लायिंग स्क्वॉड इज कॉम्प्रोमायज. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट येता आनी शेकड्यांनी झाडां मारिल्ली दिश्टी पडटा. तो म्हणटा ही पयलीं मारिल्ली सो आपूण ऑफेन्स बूक करना. दुसरे वॉटर रिसोर्सीस तांकां बोरवेल मारून दितात, सगळे झरे सगळे गांवचे सोंपले. वॉटर रिसोर्सीस येतात, इन्स्पेक्ट करतात, वतात. इफ तेंगे रोड लिगल ना, डेप्युटी टाउन प्लॅनर बसता. सो हे सगळे डिपार्टमेंट जे आतां अशी परिस्थिती आयल्या की सादे लोकांचे मनात हे क्लियर जाता की आतां कायदो उरलो ना गोंयांत. तर द प्रॉब्लम इज की परसेप्शन ऑफ दॅट जस्टीस इज डिलिवर्ड, हे परसेप्शन तरी मेंटेन करूंक जाय. आतां तो परसेप्शन सुद्दां सोंपता. सो दीस इज अ व्हेरी सिरियस सिच्युएशन फॉर गोवा, फॉर डेमोक्रेसी. हे अशें जावपाक शकना. सगळे ऑथॉरिटी आतां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 2 महिने जाले येवपाक सुद्दां तयार ना. बट ऑल ऑफ दीस द बेसीक थिंग इज, इसीक सपोज तुमी हें केलें जाल्यार हे सगळे एनवायरमेंटल इश्यूज हायलायट जाता आसले आनी ताजेर कितें जावपाक आसा तें जाता आसलें. बट दीस बिकॉज ऑफ दीस हे सगळे द एंटायर सिस्टम इज कोलॅप्सिंग. सो सर यू हॅव टू डिसायड ऑन दीस एक्चुअली टुडे. That is the urgency of this matter. This cannot be delayed anymore. That's my submission. हा सर, डेडलाईन धरूया सर. सर एक डेडलाईन धरूया. आयज तुम्ही काढा सर, म्हणजे बिकॉज ऑलरेडी त्यांना 15 days तुम्ही एफिडेविट सबमिट करपाक दिल्ली कंपनी. ती ऑलरेडी टाइम पिरियड लॅप्स जाल्लो आसा. So some details have been filed before us. We have the त्यांच्यानी कितें सबमिशन आसा तें आमचे कडेन आसा. Various judgments of the various courts. Those are also. You also aware, sir. So that considering everything and taking everything into consideration, we have to. सो तुम्ही एक सांगा, सायनिंग ऑथॉरिटी कोण असतले स्टॉप करपाक वर्क ऑर्डर? तुम्हीच करता. हू इज द सायनिंग ऑथॉरिटी? तुम्ही करतले का आनी तुमच्या वयर कोण आसा? No, under which Under this section 5. It is the authority. Who is the authority? Who will be signed that presently you stop the work? Authority, all the members. Yeah. All So the state members environment. sign, no, sir. One order. Signing will be. Minutes are signed on the minutes. Based on that minutes. You can check our website. Our Parivesh portal. All members. ते upload झाले आता. थोडी बोलले आता previous तिथले मध्ये असं last साइड इन्स्पेक्शन तुम्ही म्हाका दिया कॅन्डिडेटच्या मंडे दिता. मंडे मॉर्निंग तुम्ही मीटिंग घ्या, सांजे म्हाका दिया साइड इन्स्पेक्शन. सगळी जाणां सांगात बसपाची. आई आईक सांगून दी त्यांना कशे तेंच्यांनी त्रास काढले त्रास तर काढले ते कॉम जाय तेंका. नाही, आज परिस्थिती अशी झाल्या की भुरगीं फुलां वयसून तांकां तू धाडून इस्कोला सुद्धा वचोंक सोदी ना. आपलो संसार साडून ते भुरगीं बसले जाणटी थंयसर. मात त्यांच्या खातीर जर आमी सगळे गोंयकार एकीकडे येवया. No, I will take up the issue. पळय पण तुमकां आता आमी मंडेची वाट I will पळयता. call all the members and I will. पळय कशें आसा जाणा मरे, आमी गोंयकार, आमी आमच्या गोंयकारांक समजोवंक जाय. आतां हे दिल्लीकार येता ते आख्खे काबार करपाक उठल्या, आख्खे सोबोवपाक उठल्या. आमकां मातशी तरी आपुलकी आसपा, भितूर काळजान मातसो हात घालुया. कळ्ळें तुका? तुमी एक रिस्पेक्टेड हेजेर बसल्या, एक काळजान भितूर हात घाला आनी ह्या जाणटी बायलां दादले कोण आमचे आसा ते कित्याक लागून हें करता, तेंच्यांनी ते कसयला. ती जमीन जी आसा ती कसोवन काडलेली आसा. थंय कुवागारां, दोंगर, शेतां, भाटां हें सगळें केलां तेंच्यांनी. सो तें इतलें करून तेंचे सॅक्रिफायस आसा तेका लागून ते 70 मीन्स ऑलमोस्ट 70 days 69 days ते बसप म्हटल्यार फकाणां न्हू. आपणाचे फॅमिलीचे बाकीचे काम हे ते धरून आमी आसतले, पण ते थंय दीस रात काडटा थंय. ती परिस्थिती मातशी समजून घ्या. ती परिस्थिती आमी समजून घेयना जाल्यार कोण समजतलो? आमकां गोंयकारां भितर काळीज आसा म्हणून आमी गोंयकार सारके बरे म्हणटा सगळे. म्हणजे आयज सिंपल स्पेशल मीटिंग आपल्याला जायला. तिचे पण हेल्थ आहे, तिचे हेल्थ बरे ना तरी आता बाबा सांग आई. आज सुद्धा बरी जाऊ म्हणला पय. सांग पय तू सर आई. पय. पय आज बरी जाऊ. तू सांग. आज सुद्धा घेऊन त्या मैदानात बसता आता
प्लास्टिकचे नारळ 60-70 दीस जाले आता अळमी त्या बिळमी मैदानात केल्या, घराकडे बसणार. हाडपाक आमी आता गावठी अळमी ना घराकडे रावन आसता दोतोरागे वयता आनी कितें करता आमच्या कशें कितें तें आमकां कितें तें करून दिया नाजाल्यार आमी आमच्या भुरग्या बाळाचे पोसंगेर आयज जीव दिवचो आमचो कितें करपाचें आमी पंचायतीन गेल्यार पंचायत सेक्रेटरी तो हांगा चल्लो थंय थंय चल्लो थंय थंय चल्लो थंय पावणेर घालता आमी कितें करचेलें कोर्टान गेले हितून गेले बिचोले गेली थंय पावणेर घालता वचत थंय पावणेर घालता म्हणटा आमी जगचेलें कशें मरपाचें आतां सरकार हो आमकां मरचेलोच मारून खूब तयार जाला कळटा आमकां तें सगळें आतां कितको तेंप जालो आमी बसता थंय इतकें तेंप बसपाचें न्हू कोणूच ना आमकां आतां तें तुमचेच कडेन उरलां जाणटी आता इतलो तेप थंय बसता तेंच्याकडे उठून आमकां सोड ना आयल्यार आमकां अशें करता त्रास पळयता आमी पळयता थंय तेंच्या बरोबर आमी बसता पळय ही भुरग्यांक घेवन या बसता आमी भुरग्यांक या घेवन तरी ती बाबडी जमनीर बसता लास्ट सांगता तुमकां ती जाणटी सांग तर सराक त्या साहेबाच्या हातीन तो environment. ते बंद करपाचें हे सगळें काम. राखपाचें काम तेंचें एनवायरमेंट भावनीक हे करू नाका तुम्ही हांव पण तुमच्या तुम्ही कित्याक बसता ते सांगा स्टेट वेटलँड हांव सोमार सांग. तांची मिटींग आपयता सांग तू सांग कितें बाबा कित्याक बसता म्हणटा आमचो येदो व्हडलो दोंगर मरे काडलो कांयच दवरूं ना थंय आमी त्या दोंगरान आमी पोट भरी आमच्या भुरग्या बाळाक वयर काडलें आमी त्या दोंगरान आनी आतां चुन्ना काण्णां सगळें भरोन आमी बाजार केलो नाचणो गणो रोवन आमी खाल्लो आमच्या वडिलांनी जाणट्यांनी पुर्वजांनी दवरलेलो तो आमकां जोडून फाटल्यान आनी जितक्या वर्सांचो दोंगर आमचो 60-70 वर्सां जाले तेजी आमकां आतां लग्न केल्या आनी तो दोंगर त्यांनी आतां त्यांनी सगळो नासलो आमकां पळोवंक सुद्दां कांयच दिलें ना तेणी चुन्ना काण्णां पावसान आमी अळमी सगळें आनी चवथीच्या सामानाचें सगळो आमचो दोंगर आमचो त्या हितून जातालो सगळो दोंगर आमी बाजार करी आमी शेरवडां कांगलां माट्टां आनी हे सगळें तितून आमी जमा करी आनी आमी बाजार करी आनी आमच्या भुरग्या बाळाचें पोट भरलें आनी कोण बसता आमी रामा म्हाज्या देवाक खबर आहा कशीं बसता आनी कितें ना ती अर्दी उठटा अर्दी वयता खंयच गेल्यार तुमी लागीं धरीन आमकां आमी करचें तें जीव दिवचेलो आतां आमच्या भुरग्या बाळाक घेवन आमच्या भुरग्या बाळाक घेवन आमी जीव दिवचेलो आतां सगळ्याक तुमी सगळे अशें आडयता ते ऑलरेडी त्यांच्यानी डिस्ट्रॉय करून उरला इवन आफ्टर जितले बेगीन तुम्ही ताका स्टॉप करता रिस्टोरेशन विल बी व्हेरी डिफिकल्ट प्लॅटू आसा तो हिल आसा जिथे जितले अर्जंटली हे मॅटर आमी सॉल्व करता तांकां स्टॉप करता रिस्टोरेशन तुमकां खबर आसा इट इज नॉट इजी प्लॅटूक रिस्टोर करपाक जे डिस्ट्रॉय केला तो सो मातशें अर्जंटली आमी हे करता की मंडे तुमी मिटींग स्पेशल मिटींग घेया तेजें डिसिजन घेया वी वील कम ऑन मंडे आमचे लोक येतले मंडे हांगासर त्यांचे डिसिजन कितें आसा ते आयकपाक वी वील वेट आउटसायड आनी तुमी जे रिटर्न इन्स्ट्रक्शन दितले एक कॉपी आमी घेवपा खातीर हांगासर सगळे गांवचे लोक येतले मंडे सो तो मंडे आमकां कळया मातशें कशें कितें आसा तें तुमचें फायनल डिसिजन दिया हेजेर कॉन्करर ऑफ दिल्ली न्ही कॉन्करर ऑफ गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा जातले ते पण ते ट्यूजडे जेन्ना स्टॉप जायना न्ही हो आज सुद्दां आतां म्हाका मरला सगळे म्हणटा न्हू आमी स्टंट करता म्हणून पण ती जाणटी ही स्टंट करपाक बसोना थंय तिणें ना सांगता मातशें आयकय मातशें तिणें जें सांगलां पळय तें काळजांतल्यान सांगलां आतां तुमकां आयकोपाचें आसा तुमकां आयकोपाचें ना तुमकां फोटिंगपणां करपाचें आसा हें तुमी पळयात पण हे पळय हे मरे श्राप लागतले ना हे मरे श्राप लागतले कित्याक तेंचें जें आसा पळय काळजांतलें हें लागतलें फाल्यां तुमी हें केलें जाल्यार आमच्या पूर्वजांनी दवरला आमकां तें काम आनी जीव मंडे वी विल कम वी विल वेट आउटसाइड